प्रुडेंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पायपलायनींग आशिल्ली गळटी बंद करपाच्या कामाक वेळ जाल्ल्यान 2 दीस तिसवाडी तालुक्यांत लोकांचे उदका खातीर हाल. शेनवारा सांजे मेरेन जाली उदका पुरवण सुरू, लोकांक थाकाय. कोलवाळे 110 केव्ही कंडक्टर तुटिल्ल्यान उत्तर गोंय उरले शेनवारा फांतोडेर सुमार 3 वरां काळखांत. थियेचे 2 मुखेल ट्रान्सफॉर्मर मोडले. सकाळी 9 आयली लायट. जीएमसीन वेंचणुके पयलीं काडिल्ल्या नोकऱ्यांनी वाळपय सत्तरीच्या भुरग्यांक 85% प्राधान्य. तरणाट्यांचो आरोप. परत नोकऱ्यो काडल्यार सगळ्यांक प्राधान्य दिवचे अशी मागणी. ह्या शिक्षणीक वर्सा खातीर चौगुले कॉलेजींत 11वेच्या भुरग्यांक प्रवेश बंद. हायर सेकंडरी बंद करपाच्या निर्णयाचेर कॉलेज ठाम. सरकाराच्या निर्णयाक कोर्टात आव्हान दिवपाची तयारी. आनी गोंयभर आशिल्ल्या खेळा मैदानांचो सर्वे करपाचो गोंय खेळा प्राधिकरणाचो निर्णय. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांक दिली जबाबदारी. आता खबर विस्तारान. ओपाच्यान तिसवाडी तालुक्याक उदका पुरवण करपी पायपलायनींग आशिल्ली गळटी बंद करपाचें काम उसरा जाल्ल्यान पुराय पणजी आनी तिसवाडी तालुक्याच्या कांय भागांनी उदका खातीर 2 दीस लोकांचे हाल जाले. भौशीक बांदकाम खात्याक सुमार 8 वरां उशीर जाल्ल्यान लोकांक उदक पावपाक वेळ जालो. शेनवारा सांजे मेरेन चडशा वाठारांनी उदक पावलें. सुदीन पणजे तिसवाडी तालुक्यान उदकाचो खूब प्रॉब्लेम जालो फाटले 3 दीस. कितें एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम आसलो आनी कसो कितें आतां स्टेटस कितें आहा? खरें म्हणजे पणजेत जो प्रॉब्लेम जाला तो प्रॉब्लेम न्हय. तिसवाडी तालुक्याक सबंद जे उदक सप्लाय करता ती पायपलायन खंय खंय लीक आशिल्ली आनी ते तशें डिक्लेअर केल्लें की 1.5 दीस आमकां तो प्रॉब्लेम जावंक शकता अशें. आनी त्या खातीर लोकांक आमी पयलीं सुचना दिल्ल्यो हेचेर. पूण ते काम करता आसतना आमकां जवळ जवळ 8 तास चड लागले ते वेल्डिंग काम करता आसतना. आनी त्या खातीरच काल पर्यंत लोकांक उदक जे दिवपाचे ते काल राती 12 वरांचेर कंप्लीट जालें काम. आनी 12 आमी उदक सोडलें. 12 उदक सोडले नंतर सादारण 12 तास लागतात सबंद तिसवाडी तालुक्याक उदक पावता सर. सो आतां 12-1 पर्यंत सबंद तिसवाडी तालुका उदक मेळटलें. ओके. आनी ओपा शटडावन घेवपाचे आसले मेंटेनन्सा खातीर तेवूय केला वांगडा? ते ओपा शटडावन जो पावसा पयलीं घेता तो तातूंत आमी इल्लो इल्लो करता. जशी ही शटडावन आसता पायप रिपेअर किंवा पायपलायन लिकेज तशेंच ओपा शटडावन करता. आनी तेय बी काम चालू आसा. ज्या ज्या कडेन लागता तशें तशें आमी करीत आसता. कोलवाळे बिनानी कंपनी लागसार आशिल्लो 110 केव्ही कंडक्टर शेनवारा फांतोडेर तुटलो. ताच्या दबावान थिवीचे 2 मुखेल ट्रान्सफॉर्मर मोडले. ताका लागून शेनवारा फांतोडेर पुराय उत्तर गोंयांत लायट नाशिल्ली. वीज खात्यान मोडिल्ले थिवीचे 2 ट्रान्सफॉर्मर सारके करून सकाळी 9 मेरेन लायट चालू केली. बिनानी कंपनी कडेन मोडिल्लो कंडक्टर दनपारा चालू जालो. Our 2 transformers are stripped at TV substation, which is a major substation feeding to this North Goa and the capital city of Panji. So when this transformer tripped, first simultaneously we have observed some sparking and all. So after checking that, we have asked power grid to charge the line because it is coming from their side. So we asked to charge the line. So for charging, they require charging code. For that, this Mumbai Western Region Load Dispatch Center is to be consulted. Then we have contacted Ponda and arranged that. And by 8:40 they have given that and we have charged the line. Meantime, we have charged Panjim around 7-10 hours from Ponda. And supply was restored to Panjim and suburban areas around 7:10. And remaining areas around 8:40, like that.
8:40 to say within 10-15 minutes, 8:40 to 9. So this is happened because of one ton kV conductor snapping at near Binani, this Binani factory. The feeder was going from Panjim to Tivin to Binani's company. So due to that fault, and the conductor has snapped, it has come down. Snapped means it has decapping has taken place on the conductor, and the insulator has fallen down. So we are attending it now. Except that area, other things are restored. जीएमसीन काडिल्ल्या पेशंट अटेंडंट आणि एलडीसीच्या नोकर भरतीत एकाच वाठारांतल्या उमेदवारांचेर भयंकर फावर जाल्लो अशी कागाळ 2 तरणाट्यांनी केल्या. माहिती हक्क कायदो वापरून मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 85% नोकऱ्यो सत्तरी आनी उसगांव वाठारांनीच दिल्यात. परत ह्या प्रकारच्यो नोकऱ्यो काडीत जाल्यार फावराक बळी थारिल्ल्या हेर उमेदवारांक प्राधान्य दिवचें अशी मागणी तांणी केल्या. नव्या सरकारान ह्यो नोकऱ्यो रद्द केल्यात. जीएमसीन बांबोलीम 19/8/2011 नोव्हेंबरान जे पेपर एडवर्टायजमेंटीन एलडीसी आनी पेशंट अटेंडंटा खातीर पोस्ट काडल्या. टोटल 145 पोस्ट, तितूंचे 120 पोस्ट सत्तरेण उसगांव हितून सिलेक्टेड जाल्ल्या. सो ऑलमोस्ट 83% जे रिक्रुटमेंट आहा ते सत्तरी आनी उसगांव, आनी सांतांद्रीन आहा जस्ट 2 आउट ऑफ 145, सो 1.3%. So this is a total clear cut case of, we feel that it is a favoritism. जे प्रॉपर चॅनलांच्यान तेंच्यांनी हें करूं ना त्या खातीर एप्लिकंटान जें केलें तांकां सफर जावचें न्हू. कित्याक एक एप्लिकंटाक जर हितून जर हें करतलो, कोणी आपलो एडजस्ट करून येता आनी ती थंय सबमीट करता. आतां टोटल पोस्ट पळय काडल्यार तर 145 पोस्ट आसा. तितूंचे सत्तरीन आसा 107 पोस्ट सिलेक्शन जाले. तितूंचे उसगांव आसा 13 पोस्ट, सांतांद्रे आहा 2 पोस्ट, मरगांव 15 पोस्ट आनी अदर्स 8 पोस्ट. जे इन्क्वायरी जावकूच जाय म्हाजे तरी मतान. कित्याक हेजे फुडें कोणी अशें इम्प्रॉपर करून बाबा गोंयचे पब्लिकाक स्वतावचे न्हू, बाबा लोक आपले जावं एप्लिकंट कितें एफर्ट घालून जावं टायम काडून हें करता आनी लायन डे टायमार जे इवन हे कोण सिलेक्टेड कॅन्डिडेट तांकां सुद्दां हें कशें जातलें, म्हणजे फील जातलें बाबा आमी सिलेक्टेड जावन सुद्दां आमी आतां भायर मारल्या. जर खंय प्रोविजन आसा जावं तेंच्या हातीन जर कितें आसा थोड्यो गोश्टी, जाल्यार जे कोणी एप्लिकंटांनी एप्लिकेशन केल्लें आसा, जर हेच पोस्ट रिवायज परत जर ते काडटले जाल्यार तेंच्यांनी एप्लिकेशन तेंची कन्सिडर करून फर्दर तांकां पयली प्रायोरिटी दिवची. जावं आनी दुसरें करून जे सेम प्रोफायल आशिल्ले जर पोस्ट दुसरे हितून हें करूंक सोदता जाल्यार तांकां पयली प्रायोरिटी दिवन तेणी ही कन्सिडर करून घेवची. हें हांव सीएमा कडेन जावं कोण रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटी आसतली तेंचे कडेन मागणी करता.